प्रितीच्या बाबा भयणानो, 1921 वर्सा घडलेली घडणी न्यूयॉर्क अमेरिकाक. थिंगासोर एक जेल आसली, प्रिजन, आनी त्या टायमार त्या जेलीन वचप म्हणजे सारकीच भिरांत. कित्याक चड व्हेरी हार्डन क्रिमिनल्स, व्हडले व्हडले कैदी त्या जेलीन थंयसर ते घालताले. आनी 1921 वर्सा त्या जेलीचो इन्चार्ज वॉर्डन, तो इन्स्पेक्टर पळय आसलो, ताचें नांव जावन आसलें लेविस लॉज. हो लेविस म्हणटा तो देव भिरांतीचो, काळीज ताचें रुंद आसलें आनी मोगाळ. जेन्ना तो आपली ड्युटी घेता ताच्या मनान एकूच हेतू, त्या कैद्यांक कितें तरी बरें शिकोवंक आनी घडटा जाल्यार तांचें जिवीत बदलूंक. आनी हें मन घेवन ताणें आपलो वावर सुरू केलो. आनी सुमार 20 वर्सां त्या जेलीन ताणें वावर केलो. आनी 20 वर्सां जाले उपरांत आनी ती वर्सां चलता आसतना तो 2-4 बूक बरयता. आनी ताचे बूक संवसाराक फामाद जावन 2-3 पिक्चरां पासून ताणें केलेलीं आसा. म्हणटच तो रिटायर जातोच सगलो लोक, सगली मिडिया, सगळे जर्नलिस्ट सगल्या ह्या मनशाक, लेविस, ताका क्रेडीट दितात. ह्या मनशाक लागून ह्या जेलीन सगल्यो बदलण्यो, ट्रान्सफॉर्मेशन येयलां. आनी ताची इंटरव्यू घेता आसतना हो लेविस म्हणटा, म्हाका लागून न्हय, थंयसर जेली भायर पुल्लेल्या म्हज्या बायलेक लागून. If there is transformation in this prison, the credit should not come to me, it should go to my wife. She is buried just half a kilometer outside the prison walls. अशें ताणें कित्याक म्हटलें? कित्याक जेन्ना लेविसान इन्चार्ज घेतलो, ड्युटी सुरू केली, त्या दीस मेरेन ताची मोगाची बायल, तरणाटी आवय, ती तेगा भुरग्यांची आवय, ती डिसायड कोत्ता आपल्या घोवा सांगाता त्या कैद्यांची सेवा करूंक. सगलो लोक म्हणटालो, तूं एक तरणाटी आवय, तुका ल्हान भुरगीं आसा, तूं जेलीन वचूं नाकाय, तेंचे पडो पाड तांकां मरोनी. आनी ही वस्तरी त्या लोकांक म्हणटाली, जरी तर हांव आनी म्हजो घोव ह्या कैद्यांची आमी सेवा कोत्तले, तांचो कॅर आमी घेतले जाल्यार म्हाका खात्री आसा हे कैदी आमचो कॅर घेतले म्हूण. आनी आपल्या घोवा सांगाता ती जेलीन वेता. 2-3 जाण कुड्डे कैदी आसले, ब्लायंड प्रिजनर्स, तांकां तांच्या जिवितान बदलणी हाडूंक, ट्रान्सफॉर्मेशन करूंक तांकां ब्रेल म्हणटा ती भाशा ते शिकयता. आपूण पयलीं शिकता आनी त्या कैद्यांक शिकयता, तांचें जिवीत बदलता. कुड्डे मोने कैदी आसले, तांकां शिकोवपाक आपूण पयलीं सायन लँग्वेज शिकता आनी तांकां शिकयता. हे भाशेन तांचो परमोस करून, तांची सेवा करून, तांचो मोग करून तांची काळजां जिखोन घेतली. आनी एक दीस अशी सेवा करता आसतना रस्त्यार कार एक्सिडेंट जावन ती सोंपता. बायल सोंपली म्हणून हो वॉर्डन लेविस घरा रावलो. प्रिजनार जेलीन दिश्टी पडना देखून बोबाव जालो. हे सगळे व्हडले व्हडले कैदी, हार्ड को क्रिमिनल्स दुखी जाले आनी सगळे गेटी कडेन येवन एके भाशेन रडोंक लागले. दुसरो एक्टींग वॉर्डन पळय आसलो, तो तांकां पळयता आनी तो जाणा आसलो की हे कैदी त्या वॉर्डनाच्या बायलेचो जायतोच मोग कोत्ताले म्हूण. त्या बायलेचें नांव जावन आसा कॅथरीन. कॅथरिनाचो जायतो मोग कोत्ताले म्हूण. केन्नाच त्या जेलीन घडोंक ना, केन्नाच सेक्युरिटी नासतना कोणाक भायर सोडूंक ना. तरी आसतना हो एक्टींग वॉर्डन
त्या हार्ड क्रिमिनल्सांक परवानगी दिता जेलींतले भायर सरोंक. सगळे लायनीन भायर सोदतात, त्या कॅथरिनाच्या घरा येतात. आमचे भाशेन मेलेले कुडीक निमाणो आद्योस कोत्ता, मागणे कोत्तात आनी लायनीन एक एकलो पोत्तून जेलीन भितर सोदता. Love and service of Catherine transformed the whole prison. आयजूय अशेंच कितें घडटा. आमची भयण माद्र सिस्टर सुनीता, जशे पोरी कॅथरिनान ह्या कैद्या पासत आपलें जिवीत भेटयलें, तेच भाशेन सिस्टर सुनीतान आपली जायतीं वर्सां पिडेस्तां खातीर भेटयलीं, भोग करून खोडकारां खातीर, द लेपर्स. हें भुरगें ह्या गांवांत जल्मल्लें. आवय बापूय सर्गेस्त आतां ना, पूण ताची भयणी भाव आसात. बरें भुरगें, बऱ्या फामिलीन, ल्हानूचपणी चिंता येवजिता, देवाची येवजण बांदून घेता आनी आपलें जिवीत देवाक भेटयता, देवाच्या वावराक भेटयता. आनी कसलो तो वावर? पिडेस्तांक, गरजेवंतांक, भोग करून ह्या समाजांत जी कोण भायर आयलेल्या तांची सेवा करूंक आपलें जिवीत भेटयता. जशे परी कॅथरीन इस्कॉलाक वचोन स्किल्स शिंकता, ट्रेनींग घेता त्या कैद्यांक आदार करूंक, तेच भाशेन आमच्याय भयणीन नर्सींग कोर्स केलो त्या खोडकारांची सेवा करूंक. बेंगलोर सुमनहल्ली आमी फादर थिंगासोर म्हयनोभर एक्सपिरियन्स ह्या खोडकारां सांगाता आमी एक्सपिरियन्स केला. त्यो सिस्टरी सगल्यो थिंगा वावर कोत्ता त्यो पळयल्या. 10 वर्सां तांची सेवा केली आनी शेकी व्हडलें पावल मारून एक मिशनरी कशें आफ्रिकाक ते गेले. कॅथरीन कार एक्सिडंट जावन मेले, सोंपलें, आनी हांवें आयकलां आमची भयण एक्सिडंट जावन मेली. प्रितीच्या बाबणेनो, हांवें आतां वांजेल वाचला, मातेवाचो वांजेल 25:25. सगल्यांक आमकां स्वर्गार वचोंक जाय, ही जावन आसा आमची आस, आनी हो जावन आमचो क्रिस्ती भावार्थ. पुणून स्वर्गार वयतलो जाल्यार एक कंडिशन आसा, एक क्रायटेरिया आसा. देव एके भाशेन शर्त घालता. आनी कितें तें कंडिशन? गरिबांची सेवा, कैद्यांक भेट, पिडेस्तांची सेवा. ह्यो सगल्यो वस्तू तर आमी करिना. गरिबांचो हुस्को आमी धरिना, पिडेस्तांक आमी भेट दिना, आदार करिना. स्वर्गाचो रस्तो आमच्यान धरूंक जायना आनी स्वर्गींचे दारवंटे आमकां बंद जाता. जायत घडी आमच्या सिस्टरीन पयलेच चिंतलें स्वर्गार वचोंक, पिडेस्तांची सेवा करून स्वर्गार वचोंक. आनी म्हाका आनी तुमकांय खात्री आसा, आपलें जिवीत दुसऱ्यां खातीर भेटयलें, भोव करून ह्या खोडकारां खातीर भेटयलें. आनी देखूनच आय एम शुअर आवर फेथ टेल्स अस, because not only because of her good works but also because of her strong faith, she is in heaven. प्रितीच्या बाबणेनो, जेन्ना मरण येता, भोव करून तरणाटी मरतात, एक प्रश्न आमच्या जिवितान, कित्याक why this death, why this tragedy? कालूत एकली बायल म्हज्या लागीं उलोवंक गेली कावन्सिलिंगाक. 7-8 वर्सां लग्नीक जिवीत जियेले उपरांत पयल्याच पावट प्रेग्नंट जाल्ले. देवा कडेन मागोवन आंगवण्यो करून पयल्याच पावट प्रेग्नंट जालें. शी वॉज सो हॅपी आनी सदांच मागणें कोत्तालें आनी सगल्यांक आसो दिवन, बरें उतर दिवन शी वूड शो दॅट शी वॉज जॉयफूल. पूण फादर सांगतालो आमकां सुरवातेच्या उतरांनी, देवाचो गूट देव जाणा. 5 म्हयने जाता थिंगा प्रेग्नन्सीचे मिसकॅरेज जावन भुरगें सांडटा. काल रडत येलें, फादर वाय मी? आय प्रेड टू गॉड सो मेनी इयर्स, 8 years. गॉड गेव मी दीस लायफ, वाय डीड ही टेक इट अवे? सारकें डेस्परेट जाला. आनी जायते पावटी
आमी डेस्परेट जाता निराशी जाता तेन्ना आमचो बाबाट आलता. Faith is the first casualty when we experience tragedy. पुणून मोरोण मनशाच्या नोदरेन पळोवंक फावना. मोरोण म्हणटा तें आमी देवाच्या नोदरेन पळोवंक जाय. आनी देवाच्या नोदरेन पळयतलो जाल्यार बायबल आमकां सांगता. Psalm number 116 verse 15 कितें म्हणटा? The death of a saint is precious to God. The death of a saint is precious to God. आमी बाबार्ता परमणे आनी देवाच्या मोना परमणे चलो जाल्यार आमी सगळीं सांत. आनी आमचें मरण देवाक चड मोलादीक. चड मोलादीक. आनी Psalm number 127 verse 2 वाची जाल्यार ही स्तोत्र आमकां सांगता. The death of a saint is a peaceful sleep. The death of a saint is a peaceful sleep. प्रितीच्या बाबूनो, एक सर्वे करी जाल्यार ह्या संवसारान कितलीं जाणां रडटात, कितलें दूख, कितलीं पातकां. म्हजो एकलो सोयरो आसलो, ही वॉज 93 आनी हांव तांच्या घरा वचत जाल्यार ताच्या सांगाता बसोन थोडीं फकाणां कोत्तालो. आनी हांव ताका म्हणटालो, तूं 100 वर्सां जियेतलो आनी तुजी सेंटिनरी 100 years सेलिब्रेशन मीस हांव कोत्तलो. आनी तो म्हाका म्हणटा सदां, कित्याक रावूंक ह्या संवसारान, कित्याक? जायतो लोक इटेला ह्या संवसारान. अशें वातावरण आसतना डेथ इज अ लिबरेशन. डेथ इज ट्रू फ्रीडम. आतां आमची भयण स्वर्गार आसा. थिंगासर आनीक पातोक ना, दूख ना, दुकां ना, एक्सिडंट ना, कोणाचें टेन्शन ना, कोणाचें गॉसिप खबरो करपाचें ना, कांय ना. यू आर फ्री. दॅट्स द ब्युटी ऑफ डेथ. And you have to see that through the eyes perspective of God. आणि आजच्याहून चड म्हणटा ती कुशलकायेची खबर म्हणटा ती, we are going to see Jesus face to face. And for that we are all preparing to see Jesus, to be in his presence. पयर एकली बायल म्हाका म्हणटाली, हांव रावता मोन्नांग, तरणाटी, सुमार 40 वर्सांची वस्तुरी, हांव रावता मोन्नांग. आनी हांव मोत्तूच जेजूच्या पांया लागीं म्हाका इल्लोसो जागो मेवल्या पुरो. ही जाण आसा आमची आस, टू बी विथ जीसस, एंड दॅट कॅन बी द ग्रेटेस्ट जॉय. सुरवातेच्या उतरांनी आनी आतां हांवें म्हटलां, जी कोण पळय जिवी आसा, आमकां दूख जाता जेन्ना आमचो एक वांगडी आमकां सोडून वेता. पूण जेन्ना आमचो एक वांगडी सोडूंक वेता आसतना आमी दुखां घोळयता दुखाची, पूण वयर स्वर्गा राज्यान ती दुखां घोळयतात आमच्यान एके भाशेन म्हणूंक जाता कुशालकायेची. आय एम शुअर टुडे Sunita's parents, Zuze and SP, will be very happy to receive their daughter. आमचें दूख तांची कुशालकाय. One day we will meet all our loved ones. That is our faith and that is our simple human thinking. पूण ह्या संवसारान आमी जियेत आसतना दूख जाताच, दूख जाताच. ताकाच लागून कांय बरीं बुजवणेचीं उतरां ही आमच्या बायबलार आसा. आयज केरीत भाशेन ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया बुजवण सुनिताच्या फामिली पासत. जेन्ना एका कुटुंबान आवय बापूय ना तेन्ना एक पाद्री आसत जाल्यार, एक मादूर आसत जाल्यार तीं जातात खांबो कुटुंबाचो. आनी एके भाशेन सुनिता खांबो ह्या कुटुंबाचो आयज ना जाता तांकां. दे नीड लॉट ऑफ अ कम्फर्ट थ्रू आवर प्रेज, थ्रू आवर प्रेझन्स. मागुया तांच्या कुटुंबा पासत, मागुया सुनिताच्या क्लोज इश्टां पासत. वेन यू लूज अ फ्रेंड यू रियली फील द पेन. आनी ह्या क्लोज इश्टां मित्रांक न्हीद पडना, उगडास येता, जायना. गेल्या वर्सान एक सिस्टर कोवीड जावन मेलेली, तरणाटी, आनी ताची क्लोज इश्टां मित्रां आसलीं ती म्हाका सांगताली, माद्रू त्यो, फादर ताचो कितलो उगडास येता, जेम पडना, जेवणाक रुचना. We pray for the close friends, intimate friends of Sister Sunita, with whom she shared all her pain and sorrows and joys. त्याच सांगाता मागुया FSI कॉंग्रिगेशन हांगा आसा, तांकां एक वांगडी उणो जालो.
कितें भशेन मागुया. इट्स अ लॉस ऑल्सो फॉर द कॉंग्रिगेशन. इतलीं वर्सां 20-25 वर्सां तांच्या संस्थेन जायतो वावर केला. डिफरंट कम्युनिटीज ताणें सर्व केल्या. शी हॅज टच्ड many. शी मे नो सम, शी मे नॉट नो many. सगल्यांनी ताचो मोग, ताची सेवा चाकल्या देखून जायतीं जाणां तुमी हांगासर आसात. जशे परेन ते कोयदी कॅथरिनाक आद्योस करूंक गेले, आपलो मोग दाखोवंक गेले आनी आपलो एके भाशेन थँक्यू म्हणूंक गेले. तेच भाशेन आमी सगळे हांगासर आसा मोगान ह्या आमच्या सिस्टर सुनिताक थँक्यू म्हणूंक. This Mass is also thanksgiving, to thank her for all her love, for all her service, and basically for her presence in our life. केरीत भाशेन मागुया तांच्या कॉंग्रिगेशना पासत आनी आमकांय आमी मागुया बावार्थ, थीर बावार्थ. मरण येतलेंच, मरण कोणाक चुकोना, पूण जेन्ना मरण येतलें तो आवाज, that call of death when it comes, we should be ready to say yes. हीच कृपा आमी ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. आमेन.